कला म्हणजे आमच्या मनाची भाषा, आमच्या आत्म्याची अभिव्यक्ती. जेन्ना भाषा सुद्धा अस्तित्वान नासलेली न्हू, त्या वेळार सुद्धा पयलींचे जे लोक आसलेले तेन्ना ह्या कलेच्या माध्यमातून ते स्वताक व्यक्त करी आसलेले. म्हणजे पळयात आमकां अशी प्रस्तरेखा चित्रां सुद्धा पळोवपाक मेळटा. म्हणजे जे फातर आसा तेंचेर कोरीव काम करून केल्लेली ही जी चित्रां आसात ही सुद्धा आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. मनशाक पयलींच्यान आपूण जें कितें आजूबाजूक पळयता किंवा आपूण जें कितें फील करता तें सगळें व्यक्त करपाची पयलींच्यानूच संवय आसा. आनी आपल्या अस्तित्वाच्यो ज्यो खुणा आसात ते सदांच फाटल्यान दवरपाची मनशाक संवय आसा. तेज्या खातीर आमकां कितलेशेच पयलींच्या लोकांचे जी चित्रां आसात, भीमबेटका सारके गुंफा आसा, भितून सुद्धा पयलींच्या काळांतली जी नैसर्गीक रंगान रंगयलेली चित्रां आमकां आयज सुद्धा पळोवपाक मेळटा. इतलीं वर्सां जावन सुद्धा इतले वेगवेगळे ऋतू बद्दल सुद्धा सोंसून ही चित्रां जी आसा तेंचो रंग सुद्धा अजून तसोच आसा. हे खरीच आश्चर्याची गजाल आसा. ती चित्रां पळोवन आमकां पयलींच्या लोकांचें जगणें कशें आसलेलें, तेंची जिवनशैली कशी आसलेली, तेंच्या आजूबाजूक कितें आसलेलें, ह्या सगळ्या गोश्टींची आमकां कल्पना येवं शकता. आतां आमच्या कडेन वेगवेगळ्या भागान जगभरान वेगवेगळे फोक आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट्स म्हणजेच पारंपारीक चित्रकला जी आसा किंवा पारंपारीक कला जी आसात ते आमकां वेगवेगळ्या जाग्यान पळोवपाक मेळटात. तर जेन्ना आमी फोक आर्ट म्हणजे पारंपारीक चित्रकला म्हणटा तेन्ना बरेच वेळा आमच्या मनान वारली चित्रकला, वारली आर्ट किंवा मधुबनी पेंटींग किंवा ओडिसाचें पट्टचित्र आसा, अशें मध्य प्रदेशाचे गोंड आर्ट आसा. तर हे सगळे चित्रकला जे आसा ते आमच्या मनान येता. पूण केन्ना असो विचार केला की आमच्या राज्यान, आमच्या भूंयन कसली चित्रकला आसा काय, आमचे फोक आर्ट कितें आसा काय. तर आमच्याच गोंयांतली, आमच्या मातयेंतली अशी कला म्हणजे कावी कला, ती आमी आयज पळोवया. नमस्कार, हांव समृद्धी केरकर. प्रुडंट मिडियाच्या जंगल बूक ह्या सिरिजांतल्या आयजच्या भागान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तर आयज आमी येयल्लेली आसा अडवलपाल ह्या गांवांतल्या मारुती मंदिरान. तर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता इतलें सुंदर हनुमान मंदिर आसा, जेचेर कितली सुंदर कावी कला तुमी पळोवपाक शकता. तर कावी कला जी आसा तिका कावी हे नांव कित्याक आसा काय, तर काव म्हटल्यार कितें, तर काव म्हटल्यार तांबडी माती. आमचो गोवा जो आसा आनी गोवा कोकण भाग जो आसा तो ह्या तांबड्या मातीन खूब समृद्ध आसा. आमी पळोवंक शकता की आमच्या ह्या भागान मातयेचो जो रंग आसा तो वेगवेगळ्या तरेचो आसता. पूण तांबडी माती ही जी आसा ती ह्या भागाची खरी ओळख आसा. ह्यो जो चिरो आसा म्हाज्या कडेन आमी बांदकामाक बी वापरता, तर ह्या चिऱ्या पासून ही जी माती दिसता आमकां तांबड्या कलरची ही तुमी पळोवंक शकता. तर ही जी तांबडी माती आसा तिका काव अशें म्हणटात तमीळ भाशेन. तशेंच कांय भागान हेका गेरू सुद्धा म्हणटात. आणि आमच्या जर
गांवांतल्या जर वाठारांनी गेली आनी थंयसर पळयलें जाल्यार जी जुनी घरां आसात तांकां ह्यो लाल रंग जो आसा, तांबडो रंग आसा न्हू, तितून तांकां ते घरांक सारें आसलेलें, म्हटल्यार तो रंग दी आसलेले तांबडो रंग. तर हितून लोखंडाचें प्रमाण जास्त प्रमाणान आसल्या कारणान ही जो मातयेचो रंग जो आसा तो एकदम असो भडक तांबडो दिसता आनी खूब सुंदर दिसता. तर ह्या मातये पासूनच हे जे कावी आर्ट आसा, कावी कला जी आसा ती ह्या मातये पासून केली वयता, म्हणून हेका कावी कला अशें नांव आसा. तशेंच हे तांबड्या मातये वयल्यान आमच्या गोंयांत खुबश्या जाग्यांक आनी खुबश्या गांवांक नांव पडलेलें आसा. जशें की आमी आयकलांच आसतलें पणजे सायडीन थंयसर तांबड्या मातयेर म्हणून एक जागा आसा. तशीच तांबडे सुर्ला म्हणून गांव आसा. तर ही जी तांबडी माती आसा ती आमच्या ह्या भागाची खरी ओळख आसा आनी तेच्या पासूनच निर्माण जाता ते हे ती जी कावी कला आसा. निळ्या खाडीच्या काठाला माझा हिरवाचं गाव, निळ्या खाडीच्या काठाला माझा हिरवाचं गाव, जगात मी मिरवितो त्याचे लावून या नाव. पुल ओलांडिता पुढे रस्ता येईल तांबडा, पुल ओलांडिता पुढे रस्ता येईल तांबडा, घरी आणील सरळ जरी दिसला वाकडा. थोड्या पाय वाटा हिंडा लाल तांबड्या वाकड्या, थोड्या पाय वाटा हिंडा लाल तांबड्या वाकड्या, होड्या उपड्या झालेल्या तशा बघाल टेकड्या. गोव्यातला माझा गाव असा ओव्यातच गावा, गोव्यातला माझा गाव असा ओव्यातच गावा, तिथे जाऊन राहून डोळे भरून पहावा, तिथे जाऊन राहून डोळे भरून पहावा. आमचे गोयचे कवी बाबू बोरकरांची ही आपल्या गावाबद्दल म्हणजे बोरी गावाबद्दलची कविता. तर त्या वेळा वयले हे जे वर्णन आसा, जशें तांबड्या मातयेंतले रस्त्याचें जे वर्णन आसा तें ह्या कवितेन आमकां पळोवपाक मेळटा. तर ही जी कावी कला आसा ती आमकां खंयसर पळोवपाक मेळटा, तर जी पयलींची घरां आसा जी जेंकां आमी वारसा स्थळां म्हणूंक शकता किंवा हेरिटेज हावजीस जे आसात, तर थंयसर आमकां ही कावी कला पळोवपाक मेळटा. तशीच जास्तीत जास्त आमकां ही जी कला आसा ती मंदिरान पळोवपाक मेळटा. खुबश्या जाणांनी आमच्या गोंयच्या मंदिरांनी कावी कला खुबदां पळयला आसतली, पूण बरेचदा अशें जाता की आमकां ह्या कलेचें नांव खबर नासता, ही कसली कला आसा, ही कसली चित्रकला आसा तें आमकां खबर नासता. पूण ही जी चित्रां आसात 2 रंगाची ती आमी खुबदां पळयलेली आसता. त्याच बरोबर चर्चींनी सुद्दां आमकां ही कावी कला पळोवपाक मेळटा. डिझायन्स आसात ते मातशे वेगळे आसता, पूण तरी सुद्दां अशीच मातयेच्या रंगातली कावी कला आमकां चर्चींनी पळोवपाक मेळटा. ओल्ड गोवांतल्या क्रिश्चन म्युजियमान जर तुमी पळयलें जाल्यार थंयसर सुद्दां खूब सुंदर आनी वेगळ्या प्रकारची कावी कला आमकां पळोवपाक मेळटली. तशेंच गोंया बरोबरूच गोंयाच्या सायडींतल्या म्हणल्यार कोकण भागान आनी तशेंच कोस्टल कर्नाटका जे आसा थंयसर सुद्दां कावी कला आमकां बरेच प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. आमच्या गोंयांत खूब कडेन आमकां अशी ही कावी शैली आसलेली देवळां पळोवपाक मेळटात. तितूंतली कांय देवळां म्हणजे कावीची मूळ शैली जपोवन ती पुनर्जिवीत केल्लेले अशें नार्वेचें सप्तकोटेश्वर मंदिर आसा. त्याच बरोबर पालये हांगासर वाटेराम पुरुषाचें मंदिर आसा. शिरोडवाडी मुळगांव हांगासर शांतादुर्गा रवळनाथ मंदिर आसा. नादोडा गांवच्या माऊलीचें एक जुनें मंदिर आयज आमकां मेणकुरे हांगासर पळोवपाक मेळटा. मालपे हांगासर मुळवीर मंदिर पळोवपाक मेळटा. मोरजीचें मोरजाई मंदिर पळोवपाक मेळटा. तशेंच केरी फोंडा हांगासलें विजया दुर्गेचें मंदिर पळोवपाक मेळटा.
पर्तगाळी जिवोत्तम मठ आसा, हांगासरूय आमकां कावी शैलींतली चित्रां पळोवपाक मेळटा. अशा कितल्याशाच देवळांनी आमी आयज ही कावी शैली पळोवंक शकता. हेतुल्या कांय देवळांनी मूळ शैली जपोवन दवरलेली आसा, तर कांय मंदिरांतली कावी चित्रां नवीन रंगांनी रंगयलेली पळोवपाक मेळटात. खरें सांगप म्हणजे कावी कला ही एक चित्रकला न्हू. चित्रकला म्हटल्यार पेंटींग जे आसता, जे आमी रंग आनी ब्रश घेवन करता, तर तशी ही कावी कला न्हू. खरो म्हटल्यार हो प्रकार जो आसा तो बांदकामान येता आनी तेच्या खातीरूच ही जी कला आसा ती शिकपाक खूब कठीण अशी कला आसा. आनी आमी पळोवंक शकता हांगासर जे आसा ते कोरीव काम अशें केल्लेलें आसा. तर हो जो रंग आसा, जशें हांवें सांगलें तशी माती आसा, काव म्हटल्यार माती, आनी जो धवो रंग जो आसता न्हू तो चुनो आसता, जो आमी पानाक बी लावन जाणटेली खातात, तो चुनो. आनी जे शिंपले आसता न्हू समुद्रान, तर ते शिंपले आसा ते अशे उकडून तेजो जो चुनो केलो वयता. आनी तो जो चुनो आसा तो हेज्या फाटल्यान भिंतीक लायलो वयता आनी तेज्या वयर हे जे माती आसा, काव जी आसा ती लायली वयता आनी तेज्या वयर कोरून ही अशी चित्रां जी आसा सुंदर तयार केली वयता. त्याच बरोबर हांगा कावी कला जी आसा तितून आमकां चडांत चड अशे जॉमेट्रिकल डिझायन्स पळोवपाक मेळटले. म्हटल्यार जे शेप्स आसतात चडशे आमकां अशे गोलाकार पळोवपाक मेळटा. वेगवेगळी फुलां जी आसा ती गोलाकार आकारान पळोवपाक मेळटा. तर ही फुलां जी आसा ती फ्री हँड जे आर्ट आसता न्हू, जी फ्री हँड चित्रकला आसता तशी ही ना. तर हेज्या खातीर स्पेशल अशे साचे मेळटा आनी ते साचे दवरून तेजेर ही जी डिझायन आसा ती अशी मातयेन तितले प्रमाण घालून पाणयाचे किंवा आनीक गोड आसा जे दसवन उरपाक जाय म्हणून गोड वापरले वयता, किंवा आनीक काय वेलीं पासून अशे गम कशे केले वयता चिकटपा खातीर, चिकटून रावपा खातीर, आनी ते मिसळले वयता तितक्या प्रमाणान. आनी हेजें मिश्रण जें आसा न्हू ते साच्यान वेवस्थीतपणान अशे भिंतीक लायले वयता आनी हे जे डिझायन्स आसा ते तयार केले वयता. आनी त्याच बरोबर हे जे अशे चित्रां आसा हांगासर, ती कांय चित्रां जी आसा न्हू ती म्हणजे ह्युमन फॉर्म्स आसात किंवा खंयच्याय प्राण्याची चित्रां आसा ती अशी कोरून काडली वयता. आनी तेज्या खातीर आमी अशे हात लावन पळयत जाल्यार आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा की हे कोरून काडलेले आसा. आतां खरें म्हटल्यार हेजेर रंग वापरलेलो आसा अशें दिसता, पूण खरी जी ओरिजिनल टॅक्नीक आसा ते हे कोरीव काम आसा आनी तेका हे सगळे नैसर्गीक रंग आसा, जसो की चुनो आनी माती, हेच रंग वापरले वयता. तर कावी आर्टान चडांत चड आमकां फुलां, पानां आनी आजूबाजूची जी लोकांनी जनावरां पळयलीं, ती जनावरां, पक्षी, प्राणी आनी त्याच बरोबर मनशाचे आकृती, देव देवता, तर हे सगळें आमकां कावी कलेन पळोवपाक मेळटा. हांगा तुमी पळोवंक शकता हे जे नाग आसा फणो काडलेले ते हांगासर अशे नागांची ही जी डिझायन आसा. त्याच बरोबर भायर सिंह काडलेले आसात. तशेंच वेगवेगळे देव देवता आसतात, यक्षगानान जशें आसता त्या प्रमाणे वेगळे वेगळे देव देवता आमकां बरेचशे देवळांनी पळोवपाक मेळटात. तर चडांत चड फावटी देवळांच्या वयर जी डिझायन आसता न्हू, तर थंयसर ही एक स्पेसिफीक डिझायन आमकां पळोवपाक मेळटा जी परते कमळाचे कळे कशे दिसता. म्हणजे कमळाचे कळे जे आसता न्हू ते जर परते धरीत जाल्यार कशे दिसतले, तर त्या प्रकारान ही जी डिझायन जी आसा तेका लोटस बर्ड अशें नांव आसा. तर ही डिझायन आमकां चडांत चड पळोवपाक मेळटा कावी कलेंतली एक मुख्य अशी डिझायन आसा. त्याच बरोबर मागीर तेच्या वयर जी चेनी भशेन एक डिझायन आसा ती आसा. तशेंच वेगवेगळे फुलांचे डिझायन्स आसात आनी पिंपळाचें पान जशें आसता तशी एक डिझायन आसता. तर हे जे कांय डिझायन्स आसा ते आमकां प्रामुख्यान कावी कलेन पळोवपाक मेळटा.
तर आयज आमकां सगळे अशे रंगीबिरंगी पळोवपाची संवय जाल्ल्या कारणान चडशीं जी देवळां आसा ओरिजिनल जे कावी आर्ट दवरलेले आसा ती देवळां आतांच्या काळान आमी रिपेंट करपाक वयता आनी ताका नवीन रंग दिता, रंगीत रंग दिता. आनी हे जे आमच्या निसर्गाशी एकदम लागींचे अशे रंग जे आसा, ह्या मातयेचो रंग जो आसा तो आमी खंय तरी विसरत चल्लेली आसा. त्याच बरोबर ही कला जी आसा ती लुप्त जावपाच्या वाटेचेर आसा. तर चडश्या जाणांक आयज ह्या कले बद्दल खबर सुद्दां नासता. आमी खूब कडेन हे पळयता मंदिरांचेर बीन, पूण आमकां हेज्या बद्दल म्हायती जी आसा ती खबरूच नासता. त्याच बरोबर आतां ही कला जी आसा ती खूब कठीण आसा करपा खातीर. तेज्या खातीर जे करपी कलाकार सुद्दां आसात ते खूब कमी जाल्लेले आसात. आनी तेज्या खातीर आमी सगळ्यांनी मेळोन ही आमची कला जी आसा ती पुनर्जिवीत करपाची खूब गरज आसा. तर कांय आर्टिस्ट जे आसा आमच्या गोंयांत, जशे की सागर नाईक मुळेबाई आसा, तशेंच शुभदाचारी दिदी आसा. तर ही सगळीं जाणां ही कला आपल्या परीन खंय तरी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करीत आसात. वारली, मधुबनी ह्या सारक्या लोककलेक जशी जगभरान आपली अशी ओळख मेळ्ळी आसा, तशीच आमच्या गोंयच्या ह्या कावी कलेकूय एक ओळख मेळची म्हणून आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. तर तेज्या खातीर सगळ्यान पयलीं आमी स्वता ह्या कले बद्दल जागृती करप खूब गरजेचें आसा. कावी ही निसर्गाशी जवळीक सादपी कला जी आसा ती आमच्या गोंयची अस्मिताय आसा आनी ती राखून दवरप ही आमची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. तर आयच्या भागान हांगाच थांबता. परत मेळया असोच एक सुंदर विशय घेवन. नमस्कार.